नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. चंद दिसुका आनी आमगेल तोंड केन्नाय यौवन भरीत आसुका म्हणून एक आशा मनशाल मनांतू सहज जावन आस, फूड सुकून आस ह्या आशा. तशें आसतना आमगेले देहाचे आंतरीक आरोग्य कितलें आसा म्हूण पळोवपाक जाल्यार आमगेल चर्म, दोळे आनी नांगकूट पळयतना कळटा. आधुनीक वैद्यकीय शास्त्रांतू आमगेले चर्म, नांगकूट आनी केसाचे आरोग्य उत्तम करूंक मस्त उपाय आसा. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 26चे उपाख्यान म्हळ्यार 26th एपिसोडाक येवन पावल्यांची. आज आमी चयन केलेलो विशय सौंदर्य समाधान, द सिक्रेट्स ऑफ ब्युटी. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मथी आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध वैद्य कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजिस्ट डॉक्टर विंध्या पै हानी. डॉक्टर विंध्या, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर विंध्या पै हानी MBBS आनी MD इन डर्मटॉलॉजी कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज हांतू फावो कोरून USA आनी इटलींतू लेझर डर्मटॉलॉजी विशयारी अग्रीम प्रशिक्षण घेवन प्रस्तुत कोडियालाचे कद्री कंबळांत आसचे द स्किन क्लिनिकांतू तांगेले वैद्यकीय सेवा दिता आसची. मॅडम, म्हगेले पयलो प्रश्न कसो म्हळ्यार आमगे डर्मटॉलॉजी म्हूण आमी पुरा कडेन आयकल्यांची पळयल्यांची. या कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजी म्हळ्यार कसो जालें आनी हाका दोनीक कसो जालें एक संबंध आसा? ओके, एक्चुअली कसं म्हळ्यार कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजी म्हळ्यार एक ब्रांच आमगेल स्किनांतूची. आफ्टर यू फिनिश युअर MD इन स्किनांत म्हळ्यार डर्मटॉलॉजी फिनिश जातरी मस्त फेलोशिप्स आसता. सो कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजी म्हळ्यार एक चंदाई विशय. आमगेल स्किनाचे डिजीजीस इट कॅन प्रेजेंट ऑन द फेस जो एक्सटर्नल एपियरन्स वायट जाता. सो त्या इम्प्रूव करचे फील्ड कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजी. फॉर एग्जाम्पल आतां पिंपल्स म्हणल्यार जो कर्ल म्हणले, पिगमेंटेशन म्हणले, जो एंटी एजिंग प्रोसिजर्स म्हणले त्या पुरे हंतू येता. जो ॲट टाइम्स कसं जात म्हळ्यार आमगेले क्लिनिकल डिजीज सोरियासिस जो फंगल इन्फेक्शन्स जो त्या पुरे समेत आमगेल फेसा वेर असल्यार तोंडा वेर असल्यार त्या वे इम्प्रूव करू जर्न येताची. स्कार्स असता, मार्क्स असता. सो त्या इम्प्रूव करचे एक फील्ड आमगेल कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजी. तसल पुरा रोग असताना तोंड पळयल कुडले कळत दुखून जनाक ताजी निमित्त समाधान जाव का म्हणून तुमगेला येताची म्हणचे तुमी कॉस्मेटिक डर्मटॉलॉजी म्हळ्यार. आतां आमगेल चर्म म्हळ्यार आमगेल देहाचे सगळा पशी हॉड ऑर्गन या अंग आनी त्या सर्वव्यापी म्हळ्यार सगळ्या अंगा भायल्यान माथ्या सुकून पांया ताय आसा चर्म. तशें आसतना चर्मांतू कितले नमनेचे प्रकार आसाची? सो एक्चुअली आमगेल सायन्स प्रकार उलोवपाक जाल्यार इट हॅज डिफरंट स्किन टाइप्स म्हणटाचे. सो एके मस्त फेर स्किन आतां अमेरिका पळोवच स्किन जो UK स्किन त्या पुरे पळय इट इज व्हेरी फेर. सो दॅट इज नोन एज अ डिफरंट स्किन टाइप. आमगेल स्किनांतू देर आर 6 स्किन टाइप्स. स्किन टाइप 1 to 6. आमगेल एशियांतू इट इज युजली 4 and 5 स्किन टाइप्स म्हळ्यार आमगेल चिके ब्राउन कलर्ड स्किन. सो दॅट स्किन टाइप एक्चुअली इट easily आमगेल सन्नांतू इट इजिली बिकम्स ब्राउन इफ यू स्टैंड आउट इन द सन फॉर लॉंग पळय त्याचे ब्राउन जाता. वेरएज इफ यू सी द अमेरिकन स्किन और द UK स्किन त्या पुरे इट बिकम्स रेडिश. युरोपियन्स पुरा तांबडे म्हणून पकळे म्हणून म्हणतात. करेक्ट. आणि आमगेल स्किन वी एज बाय प्रोड्यूसिंग कर्ल पिगमेंटेशन जो त्या पुरे जावन वी एज प्राय जाता तोंडार कर्ली जाता. वेरएज द वेस्टर्न स्किन पळय दे age by producing wrinkles. So this is the primary difference. Amgel skin chike brown ashil nimiti it easily attracts sunlight and it becomes little more brownish. So uneven skin tone, pigmentation tapure churd amgel skin. Whereas in the western skin their skin easily produces wrinkles. So this is the primary difference. Mageri
actually as a layman there are many different kinds of skin. For example, mast oily skin asta, dry skin asta, sensitive skin asta. So oily skin malari, as we all know, churd oil produced jetta. Sebaceous gland monas amgel skin antu, it is attached to the hair follicle. Hairs asta namgel skin antu attached to that ek sana ek gland as sebaceous gland. So ta gland oil produce korch gland. So ek clank te mast oil produce jetta. So tangal skin oily manta. So that skin actually it is a very healthy skin type. Ite mala oil is a protective layer skin avayri. So if the oil is there pala allergies pure une irritation jauch une, but at the same time it has one problem kasa mala churd oil produce jalari you can get acne jo too much of pimples ani jatta. So that is one type. Mage dry skin manta. Dry skin mala amgel oil layer uni produced. The oil is getting produced very little. Mala une oil produced jatta. So then kasa jat mane protective layer na amgel skin nat. So automatically allergies pure easily enter jatta, irritation jatta, sensitivity jatta sannach. So hantu kasa jat mala amgel skin chike dark jatta vatta. So darkness is another property of dry skin. So to get skin dry jatta nekat pati et touch migelaki have makkasa jat mon gotna, but migel skin hagur dark jatta. So the primary reason is because of dryness and also sunscreens ani sama jewelry. Sunlight can easily enter these kind of dry skin. So this is one type. Another skin type is sensitive skin. So sensitive malarat rosacea tasal namne skin bahir ek pati चमकलर तंगल स्किन रेड जाता. So immediately रेड flush जाता. उज्जु जाते की तोंडा चिके उज्जे आणि चिकेची फ्लशिंग असते. चिके बळा रेड तांबडी जात तोंडा जो तने हुना कसने खेलरी स्पाइसी फूड जो इमोशनली अपसेट जलरी immediately रेड जाता. So had तीनी variants oily skin, dry skin, sensitive skin. That is for the common man, but amgel science प्रकार skin type 1 to 6 So based on this amgel treatments की amgel creams की पूरे हक्क ಹೊಂದೋದು. अत्ताच आमी अतकंचे एक लेडीज मॅगझीन वुमन्स मॅगझीन काण वाजिल्यारी हंत पूरा विषय येता तुम्ही सांगिले टाइप्स ऑफ स्किनाचे विषय जो ड्राय स्किन गी ऑयली स्किन मग तुम्ही त्या एक ऑयली स्किन असल्या लायक म्हणून सांगिले एक विषय आमगेल मस्त जना उपकार जात म्हणले थांब त्या म्हळारी ऑयली स्किन म्हणले कुळ आमकां टेन्शन जेवचे तत्त म्हळारी तेलकट जात तोंड म्हणून सांगून आता ऑयली स्किन गी ड्राय स्किन गी या खंयची टाइप स्किन म्हणून आमी आयडेंटिफाय करची कशी usually amkamkachi after you wash your face pada that is one of the clear indicators. After you wash your face ek pati tond clean kon jattari tumka feel jatta tumka dry feel jatki tum chike healthy ani normal feel jatki ki ujjata. So hantu samaj tumke ek vyathyas kalta. So if at all tumka mast dry she feel jat after you have a bath jo wo tumi face clean kon jatte then tum kalta either have soap use korch samna jo migel skin mast dry jaun vattas migel skin dry skin so tak vingada products starting from the soap to the moisturizer to the sunscreen pure vingada dry skin. Similarly after you wash your face tumka healthy feel jattas tukkasane galka mon disana. So those kind of skin is usually normal or little on the oilier side. Ani anek kasamadar it also depends on the environment. At amgel Mangalore antu mast humidity na so automatically sweating asta automatically even dry skin, I mean even normal skin ashil chike oily ka vattata ite mala titl mata sweat jattu. So again oily skin na kai vingada pure tangel cleansers sunscreens pure vingadas. So ami choose korch products pala ami use korch products correct choose कोरका पडता only then आमगेल स्किन हेल्थी जावन बरता. आता मी मार्केटा पळयल्यारी एक सगळं शेल्फान तू असता म्हळ्यारी या ऑयली स्किनाक या नॉर्मल स्किनाक आनी प्रमाण ते आमी कशी चूज करची आनी मस्त कंपनी असता. एक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार सक्कड जनाक इंग्रेडियंट्स व्हेरी वेल नोन इन माय क्लिनिक ओनली एक जन बॅग्स ऑफ प्रोडक्ट्स घेवन येतात मिगेल प्रिस्क्रिप्शन कसं नाका तांणी सांगताची डॉक्टर हांव पुरे घेतला ऑनलायनारी म्हाका खाली चूज करू हेल्प करी म्हणून. सो तांगे लागी नायासिनामाइड असता व्हायटमिन सी असता रेटिनॉल असता सनस्क्रीन्स असता मॉइश्चरायझर पुरे असतं तांगे लागी. सो दीज इंग्रेडियंट्स आर व्हेरी वेल नोन ओनली द फॉर्म्युलेशन
ingredients we have to choose wisely. इथे म्हळ्यार एक एक पाटी सीरम जावन आसता, एक एक पाटी क्रीम जावन आसता, एक एक पाटी फोमी क्लेन्झर्स आसता, जेल बेस्ड आसता. हे पुरे आमकां समर जावन कोळका. सो ड्राय स्किन आशिल्ल्यांक मेनली क्रीम बेस्ड दे कॅन गो फॉर, आनी ऑयली स्किन आशिल्ल्यांक वॉटर बेस्ड आनी सीरम बेस्ड. सो ताजेर बोर नसता म्हणजे तुम्ही त्या प्रोडक्टावर बोर नसता. आणि मेन कसं म्हळ्यार तांगेल अंडरलायंग स्किन फर्स्ट हेल्थी स्किन आहा म्हणून फर्स्ट एक पाटी डर्मेटॉलॉजिस्टाले वचून कन्सल्ट करून हेल्थी आस म्हण जाल्यार देन दे कॅन यूज वन ऑर टू ऑफ दीस प्रोडक्ट्स. आणि आनी एक कसं म्हळ्यार आतां कसं जाता म्हळ्यार फेअरनेस क्रीम म्हणून मस्त जन एडवर्टायज करता. सो फेअरनेस क्रीमान तू एक अंश आसता स्टिरॉइड म्हणून. सो आनी दे इट इज अ ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम म्हणून सांगताचे. सो हांतू कसं म्हळ्यार देर इज हायड्रोक्विन and there is tretinoin and there is an element of steroid. So ha tani cream start keller use करूक first few days तांक लाय ग्लो मेळटा. सो तांक they feel so happy that तनी यूज करता वताच ते एक वरस 2 वरस. सो त्या कसं करता म्हणजे स्टिरॉइड अंश आसता आणि ट्रेटिनॉइन एक अंश आसता. तो त्या स्किन एक्सफोलिएट करता वता. स्किन इतली दाट असल्यार पातळ जावन मागीर एक लेयर मात व्हरता आणि त्या स्किन इतली सेन्सिटिव्ह म्हळ्यार एक 2 मिनिट असं भायर चमकल्यार रेड जाता आणि ते ब्लड वेसल्स अंडरलायंग ब्लड वेसल्स सम उदेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार तितली स्किन लेयर तितली पातळ जाला लावन समाची ह्या जाला व्हेरी थिन जाला. आणि अनेक कसं म्हळ्यार हेअर ग्रोथ समेत जाता. स्टिरॉइड पळय मस्त वेळ यूज केल्यार फेशियल हेअर ग्रोथ जाता. सो हंत पुरे एक्चुअली इट शुड नॉट बी यूज्ड. फेअरनेस इज समथिंग आय डोंट एडवोकेट एट ऑल. आय ऑलवेज से हेल्थी स्किन गो फॉर हेल्थी स्किन. एक एक जण येताच मी गेले की म्हाका फेअर करायचे, म्हाका आय वॉन्ट टू लुक व्हेरी मच फेअर. हांव सांगचे तांकां तुगेली स्किन एक्चुअली जी अनहेल्थी आसा अनइवन स्किन टोन आसा शिवाय फेअरनेस वचू नकाची. हेल्थी ब्रायटनिंग एजंट्स आसा विथ सेफ इंग्रेडियंट्स प्लांट बेस्ड डेरायवेटिव्स आसा जो ग्लायकोलिक ऍसिड आर्ब्युटिन ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी सेफ इंग्रेडियंट्स यू कॅन यूज फॉर इयर्स टुगेदर. कसं नाही प्रॉब्लेम जायना. सो go for that. Only thing is that you slow it doesn't give you an immediate magic जायना म्हणून लायली कुडले. सो मेन कसं म्हळ्यार एक सनस्क्रीन मॉइश्चरायझर आणि एक कसं नाही एक ऍक्टिव्ह म्हणतात. ऍक्टिव्ह म्हळ्यार इधर सीरम म्हणजे विटामिन सी जवो विटामिन ए जवो विटामिन बी जवो एनी ऑफ दीज स्किन ब्रायटनिंग एजंट्स. सो इतले तुम्ही तुमगेल रुटीनांत एवरी डे यूज केल्यार स्लोली बाय स्लोली तुमकां मस्त बेनिफिट मेळटा रादर देन गोईंग फॉर दीज शॉर्टकट मेथड्स ऑफ ब्रायटनिंग अँड देन स्पॉयलिंग युअर स्किन इरिव्हर्सिबली. एक एक जण येताचे दी स्किन इज फुल्ली ब्लॅक जाला. कित्याक म्हळ्यार हायड्रोक्विन म्हणून सांगिल्लें एक अंश आसता ट्रिपल कॉम्बिनेशन. त्या मस्त वेळ यूज केल्यार एकदम ग्रेइश ब्लॅक जाता तुगे स्किन आणि त्या मागीर वचना. सो डोंट गो फॉर ऑल दीस म्हण सांगचे. एक कालान तो खंयत आशिल्लें म्हळ्यार घर एक कोणालेय घरा चमकल्यार एक विको टर्मरीक एक फेरेंड लावली. ते नाकतील घर नाशिल्लें आनी बायल मनशान ते मस्त लावन हांवें पळयलेलें आसा कितलीं जनांक पॅची एपियरन्स हांगा म्हळ्यार अशी लावची पडली जनान लायतना त्या पोर्शन मात धवे हांगा काळ्ळे एक पॅची एपियरन्स जावन आशिल्लें. सो त्याची ड्रायनेस एक आसच्याकनच आनी ड्रायनेस अवॉयड करता जाल्यार मॉइश्चरायझर इवन ॲक्ने प्रोन स्किनाक मॉइश्चरायझर अगत्य आसा. इथे म्हळ्यार तांणी पुरे अँटी ॲक्ने क्रीम्स घालताचे. तांतू आसचे पुरे ऍसिड्स ते काडूक एक्सफोलिएट काडूक ते ऍसिड्स आसता. ते ऍसिड यूज करून आमगे स्किन चिके ड्रायर आसता इवन एन ॲक्ने प्रोन स्किन. सो मॉइश्चरायझर्स एक अगत्य आसा नातल्यार स्किन हगूर डार्क जाता. अँड सिमिलर थिंग इज फॉर द लिप्स ऑल्सो. इवन फॉर द लिप्स दे हॅव टू पुट अ लिप बाम विच हॅज एन SPF. इथे म्हळ्यार otherwise a lot of them they have these black dark lips. upper lips lower lips and they have this habit of lip licking करताचे because it's dry then lip lick करता बसताचे. So saliva घालता बसताचे. So but the thing is that eventually the dark जावन हंतु समेत रिवर्सिबल स्टेज आणि इरिवर्सिबल स्टेज आसा. सो रिवर्सिबल स्टेज आयल्यार आमी आमगे ट्रीटमेंट्स आना जो क्रीम्स आना जेल्स आना ते पुरे इमिडिएटली रेक्टिफाय करत. बट एक एक पटे त्यांनी लेट आयल्यार आणि होम रेमिडीज करताचे. सो त्या पुरे कोर न्हू आमगेले रीच जातना एक एक पटी लेट. होम रेमिडीज म्हणटा म्हाका मस्त पुरा उडगास आसा. सान्नासतना पुरा आमी केलेले की दुसऱ्यान करची पडलेले पुरा मुलतानी मिठी लावचे पिंपल जाता म्हणून. नातल्यार ह्या चण्या पिठाक धंय टोमॅटोचे ज्यूस ह्या पुरा घालून लावचे.
हाजी फुडली उपाख्यान तूं डॉक्टरान म्हाका सदां सांगली म्हळ्यार तशी कोरलें मॅरिनेशन म्हणचें मागीर तळ्ळ्यार जल्लें म्हणून. So तें कशें म्हळ्यार एक्चुअली होम रेमिडीज I do not advocate it so much, but at the same time sometimes it is all the ingredients are all good because ammi samet amgele treatments antu ಸ್ವಲ್ಪ acids ani use kartache. These acids are all fruit based, so it is all a derivative of fruit. So ammi it's all good ingredients, but again the formulation, how have you कितली प्रमाणार घालला म्हण पळोवपाक very पडटा. important. आणि again आमगेल स्किन फर्स्ट हेल्थी असवे ते पुरे घालूक एक पाटी घाली सत्तान इरिटेशन जावन रेडनेस जावन आमगेले येता एकतल्यान कसने जायना. सो आय वुड सजेस्ट एक सान जागेर फर्स्ट ट्राय कोन पळयाचे तुमगेल स्किन हेल्थी असकी ना की कसं ताजी प्रॉब्लेम असकी ना मागीर तुम्ही आणि पక్కనే हेल्प जल्लेर समेत इट इज नॉट लाइक अ परमनेंट ट्रीटमेंट or something. Maybe for a few hours or for a few days तुम चिकेची ब्राइट फील जातले. you can go for it. Only thing is कसं तुम्ही ते घालतस तक्का मिक्स करतस आणि कशी तुम्ही अप्लाय करतस तुमगेल स्किन फर्स्ट हेल्थी असवे की ना त्या फर्स्ट पळोवका पडटा. आतां मी मार्केटा पळयल्या रे सनस्क्रीन लोशन आनी कोडयेला आतां गांवांत सनस्क्रीन जावूक आमकां म्हळ्यार तितली वत आसा तितली आमी काळसाणी आमी एकदम अट्रॅक्ट केले जाता. मार्केटा पडल्यार SPF 10 सुकून म्हळ्यार 15 मस्त पळोवचें मेळटा. 15 सुकून 45 ताय हांव पळयल म्हाका उडगासू. तुमी एज अ डॉक्टर खंयचे SPF यूज करता म्हण सांगतांचे. SPF मॅडम सन प्रोटेक्शन फॅक्टर म्हणून. सो 15 देखून 100 ते आसा एक्चुअली, बट आमगेले गांवांतू आनी सायन्सा प्रकार समज एटलीस्ट 30 SPF इज रिक्वायर्ड. आणि इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ SPF दॅट इज इम्पॉर्टंट. SPF 50 असल्यार समेत 100 असल्यार समेत इट्स नॉट सो मच ऑफ अ डिफरन्स फ्रॉम दिस 30. ओनली थिंग कसं म्हळ्यार तुम्ही रिअप्लाय करता. तुम्ही एक पाटी सकाळ घालल्यार आफ्टरनून इन द आफ्टर 3-4 hours तुम्ही रिअप्लाय करू का इथे म्हळ्यार अदरवाईज घालना अशी असते इट इमिडिएटली गोज अवे बिकॉज ऑफ स्वेट और इवन अदरवाईज ताजे इफेक्ट पडे 3 to 4 hours वरता मागीर तुम्ही रिअप्लाय करता. सो कितली जाण गेले निमगे त्याच्या आमी हॉलिडे वता तसाची मस्त शॅक असते. सो आमी हाय SPF यूज करता हांवें. सो हांव सांगचे तांकां तुम्ही रेग्युलर SPF वराची. ओनली थिंग इज तुम्ही रिअप्लाय करता एक पाटी सकाळ घालल्यार आफ्टरनून यू हॅव टू रिअप्लाय. आणि हॅट्स वराची वाईड हॅट, सनग्लासेस वराची आणि loose garments which you can put on your arms and all that, but shawls वराची. आता सल पुरे रीतीर तुम्ही सन प्रोटेक्शन घेया शिवे, but do not put too heavy sunscreens. मागीर uncomfortable जाता रिअप्लाय करनाची and it's as good as you have not put. So rather तुम्ही कसं यूज करता पडे त्याची वराची, but use it more frequently. आतां ते स्विमर्स असताची म्हळ्यार स्विमींग क्लासा वतले स्विमींग चॅम्पियन्स असतांची तांकां ते वेळ नातील वेळान तूं स्विम करपा पडटा. ओपन एअर स्विमींग असता, स्विमींग पूल असताची. तशें आसतना तांगेले एक्सपोजर टू सन एक कॉन्स्टंट असता आनी तांकां स्किन क्लोरिना उदकय ताजे वयली ते तांकां स्किना वयर मस्त डॅमेज जाता. तशें स्विमर्सांक स्पेशली स्विमर्स तांगेले स्किन प्रोटेक्ट करता जाल्यार कसं करता. सो कसं आसा म्हळ्यार देर इज समथींग कॉल्ड वॉटर रेजिस्टंट सनस्क्रीन्स. सो हान तू एटलीस्ट अ लिटल मोर दॅन द युजल sunscreens it protects you. So त्या एक around 20 minutes to about half an hour पुढे apply केल्यारी ते absorb जावन it's ready to have its effect. And you can have a swim. आणि मागीर स्विमिंग जातरी मॉइश्चरायझर घालचे very important because ते पुरे क्लोरिनाचे उदक ते पुरे it just wipes off the oils. हांव सांगेन पड फर्स्ट आमगेल ऑयली लेयर very important. So त्या एक पाटी if it goes away मागीर you'll start to scratch, itch, all of that. So स्विमिंग जातरी सगळे बॉडी मॉइश्चरायझर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि प्रायर टू स्विमिंग एक 20 minutes और हाफ एन आवर प्रायर वॉटर रेजिस्टंट सनस्क्रीन्स यू कैन पुट फॉर द फुल आर्म्स, नेक, फेस त्या पुरे पडे इट्स इम्पॉर्टंट. अंगाक कोकोनट ऑयल या कॅस्टर ऑयल लावचे निमित्त कसले लाभ आसकी. It helps. It's an emollient. It will definitely. आमगेले क्रीम्स आणता असता एक पाटी कोकोनट ऑयल असता, आलमंड ऑयल असता. So त्या पुरे. So it is healthy, but only thing is that
पावना एकक पटी वी हैव टू गो फॉर हेवियर क्रीम्स इते म्हळे आमगे एक्स्ट्रीमिटीज असपळे आर्म्स लेग्स ते वग्गी ड्राय जावचे एक कसं म्हळे आम्ही हाऊस होल्ड वर्क करतना सोप्स डिटर्जंट्स त्या पुरे यूज करतना अगेन ऑयल स्ट्रिप ऑफ एंड योर स्किन कैन गेट ड्राय आणि अन्य कसं म्हळे प्राय जत जत अगेन ऑटोमॅटिकली द ऑयल प्रोडक्शन reduces again it gets dry आणि अन्य कसं म्हळे इफ यू हॅव एनी अंडरलाइंग डिसऑर्डर फॉर एक्झाम्पल कसले रोग असल्यार वय कसले रोग असल्यार थायरॉइड डिसऑर्डर असल्यार जेव्हा हाय शुगर असल्यार डायबिटीज आणि अशिल्यांक एक्स्ट्रीमिटीज ड्राय असता सो इवन फॉर देम कोकोनट ऑयल मात्र अप्लाय केलं पावना वग्गी ड्राय तपास सो यू नीड हेवियर humectants, emollients, all these things, they absorb water from the environment and it protects your skin. By storing the water what it absorbs and it protects your skin. So hantu samet mast type as moisturizer with urea, with glycolic acid. Ekak like thick skin asta under the soles. So tank only oil color pauna. You need something with urea, glycolic acid plus moisturizer so that it will protect your skin plus it will remove the extra skin deposited. So that. अनेक एक सामान्य जीवनाची समस्या कसं म्हणल्यार डार्क सर्कल्स ताका कारण मस्तशा पुरो म्हळ्यार न्हीद समान आतिले नातले स्ट्रेस हे डार्क सर्कल एना तशिरा बुक कसं कोरयत आमी डार्क सर्कल्स म्हळ्यार देर आर सो मेनी कॉजेस एक कसं म्हळ्यार हॉलो अंडर आयज हॉलो अंडर आयज म्हळ्यार आमगेल एनाटॉमिकल आमगेल स्कल्लान तुची आमगेल एनाटॉमीन तुची आमगेल आयज चिके भितर आसता सो ताका एक्चुअली बिकॉज ऑफ द वेरी डेप्थ हॉलो अंडर आयज म्हणटात बिकॉज ऑफ दॅट कसं जाता शॅडोईंग इफेक्ट जाता एंड ऑटोमॅटिकली स्किन पुरा लागता रिंकल्ड स्किन जाता आणि ब्लड सर्क्युलेशन चिके स्लगिश असता सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो चिके एक डार्क ब्लूइश ह्यू सो ऑटोमॅटिकली ताका कितले क्रीम्स घालरी जेवो लेजर्स घालरी मस्त एक इम्प्रूवमेंट जायना ऑफकोर्स क्रीम्स आर इम्पॉर्टंट sunscreens is very important to protect your under eyes plus all these treatments help but the most important treatment that helps it is fillers म्हणतात hyaluronic acid म्हणून एक अंश आसा आमच्या स्किनांतू त्या एक क्लँक अंडर आयज आनी उणे असता स्किन आणि बोन मात्र असता सो त्याचे की हायलुरॉनिक ऍसिड म्हणून एक इंजेक्शन सांगतो आम्ही इंजेक्ट केल्यारी एक इंजेक्शन फॉर अबाउट 15 to 20 minutes hantu ghalar pala for about a long period pala it will stay like that and it will just improve your under eyes rejuvenation jatta instant results melta so that is the best treatment for under eyes and not so much with the creams and lasers if it is because of this hollow under eyes but if it is because of too much of any other things like stress or lack of sleep or anemia or atopic dermatitis heredity asta jo atopic dermatitis mon dry skin ani mitani rub korn they get a little dark under eyes so for all that there are creams to help it there are all these treatments that can help it so tashi अनेक एक सामान्य जीवनाची चर्मा समस्या म्हळ्यार तोंडार मुडिंब पडचे या पिंपल्स जे म्हणटा आमी त्या एक सान प्रायरी सुरू जाता तुमकां तुमी त्या कशी हँडल करताची सो त्याची एडॉलेसन्सांतू येवचे ते युजली so that's because of the hormonal outbursts hormonal ups and downs and all of that and also कसं म्हळ्यार because of the improper food habits कितकी जन जंक फूडाची खावचे सो बिकॉज ऑफ दॅट समेत तांकां मस्त पिंपल्स येता सो दॅट इज एक्चुअली कसं म्हळ्यार आयल सत्ताक विदीन 3 to maybe like you know they have to treat it immediately otherwise कसं जात करतोस की स्कार्स येतात आईस पिक स्कार्स एट्रोफिक स्कार्स बॉक्स स्कार मस्त टाइप स्कार्स आणतो सो त्या पुरे जातात सो आयल सत्ताक दे हॅव टू ट्रीट इट आणि ट्रीटमेंट समेत इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार त्या अँटी एक्ने प्रिपरेशन्स म्हणून मेळटा द ट्रेटिनॉइन अँड ऑल ऑफ दॅट सो त्या समेत तांणी ಸ್ವಲ್ಪ लावका एक पटी पळय तांणी मस्त घालून एक पटी त्या वचका म्हणून तांणी मस्त घालताचे आणि तेन त्या कसं ऍसिड त्या कसं जात म्हळ्यार आमगे स्किन पुरे वायट जाता इरिटेशन जावन सो त्या व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्रेड्स ऑफ एक्ने आसा ग्रेड 1 to 4 आणि ग्रेड 1 म्हळ्यार सन्न लायक ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स तेश पुरे जाता मागीर ग्रेड 2 म्हळ्यार चिके इन्फेक्टिव्ह एक्ने येता ग्रेड 3 म्हळ्यार आनीक चिक्के हॉट एक्ने ग्रेड 4 म्हळ्यार सम नॉड्युलर एक्ने म्हणटाचे आणि अनेक कसं म्हळ्यार जॉ लायन अंत इल्ले आमगे लोअर पार्ट ऑफ द फेस अंत
acne ailari, it is usually hormonal monam artu jatta. But if it is on the upper part of your forehead at salpure, it can also be because of oil acne. Oil acne malari because of they put oil on the hair, and because of that samet pale trickle javnu they can get oil acne on their forehead. And yatta kasa jat male because of mask usage, they because of the occlusion, because of the retention of sweat, they can get acne on their cheeks. So tash pure tane they have to know about it. Ita malari tane use karna jala right creams tashi solle mun jalari tantu immediately scars eta nimage permanent jatta atek amgela slides asa acne vishayari grade 1 so kunsur jata ya grade 4 ya grade ग्रेड 1 जस्ट सूरजला इतलेची सूरजला मात्र हंग एक पळे रॅम उडे लेमन वय हंत पळलारी एक्चुअली पिंपल आपशी चड ब्लॅक हेड्स दिसतस सो अतन तक आमगे क्लिनिक अंतो हायड्रा फेशियल्स म्हणस सो हंत कसं करता म्हळ्यार आमी वी एक्सट्रॅक्ट इट, वी एक्सफोलिएट द स्किन, सायमल्टेनियसली वी हायड्रेट द स्किन. सो हा एक सिरीज ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स आमी केल्यार पळे मस्त इम्प्रूवमेंट जाता आणि इट्स लायक अ डीप क्लेन्झिंग ऑफ द स्किन. सो सायमल्टेनियसली आमी ऍसिड समेत घालताची, एक पाटी हायड्रा फेशियल कोण जातरी, एक पाटी डीप क्लेन्झिंग जातरी सॅलिसिलिक ऍसिड, ग्लायकोलिक ऍसिड. सो माइल्ड ऍसिड घाल तुम्ही क्लीन करता ऍसिड as soon as we apply पडा ते डीक्लॉग जाता पोर्स आणि पुरे डीक्लॉग जावन कसने ऑयल सेक्रेशन्स असलरी मागीर ते पुरे डेड सेल्स आणि असले ते पुरे वचून क्लीन जाता. तश नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या पडा ग्रेड 2 and 3 tanto रेश भरला म्हणताची the infective acne and it's more on the lower part of the face. So have a because of polycystic ovarian disease tapure asler samet pale they can get this kind of a problem. Along with this tank hirsutism, if you can see there त्याची case samet as pale chinna खाडशी etta आणि hair loss on the scalp jatta. So all these things are a constellation of symptoms. एक lower part of the face acne etta, hodod acne etta, आणि those don't respond to creams. tank oral treatment start करता. तस oral वक्त यासाठी very important. So मला मात्रे रुपार दिवची की सिरप मात्रे रुपारी आणि क्रीम्स आहे आणि आमगेल ट्रीटमेंट्स आहे असं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ह्याची चड जाला ऍक्टिव्ह एक्ने दॅट इज ग्रेड 3 आणि हक्का मी अँटीबायोटिक स्टार्ट करका जाता. सो अराउंड 3 to 4 weeks of antibiotics. पिंपल्स म्हळ्यार इतले सिरियस म्हणून आम्हाला गोत नशे एकल्यांक मस्त जाता. म्हळ्यार तनी फर्स्ट स्टार्टिंग आर तनी कॅर करनाचे जेव्हा तनी होम रेमेडीज करताचे, जेव्हा अनेक कसं म्हळ्यार तनी ते रिमूव करूक पळयताचे. सो दॅट इज नोन एज एक्ने एक्सकोराई म्हणटाचे. तंतू मस्त स्कार्स जाता, मार्क्स जाता. सो त्या एक अभ्यास असल्यार ते बंद करता. ते म्हळ्यार तंतु निमित्तीची स्कार्स आणि चड जाता अनेके डीपर वता स्कार्स. तशी या ग्रेड 4 आक तुम्ही अँटीबायोटिक्स जाव का ओरल अँटीबायोटिक्स मागीर लोकल ऍप्लिकेशन असं लोकल ऍप्लिकेशन समेत असं आणि अनेक एक इन्ग्रेडियंट असं व्हायटमिन ए म्हणून ओरल व्हायटमिन त्यावेळी मस्त हेल्प जाता. ते ग्लँड असना सेबेशियस ग्लँड त्याची श्रिंक करता. सो ऑटोमॅटिकली ऑयल प्रोडक्शन उणी जाता आणि मस्त सकड इम्प्रूवमेंट जाता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So yeah, these are all the different types of curly rabla na curly rabla एक पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हायपरपिगमेंटेशन म्हणतात. मला त्यांनी जो स्क्रॅच करनो जो त्यांनी एक्स्ट्रा क्रीम्स त्या रेटिनॉइन तसल पुरे एक्स्ट्रा घालर पडे इरिटेशन जावन डार्क मार्क वर्ता. जो एकतल्यांक रेड जत स्किन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिदीमा म्हणतात. सो त्यावे एक प्रॉब्लेम असता acneचे आणि स्कार्स वर्ता. सो ऑल दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ acne. आणि हंत कसं म्हळ्यार एक नमून इमोशनली मस्त अपसेट जावन येताचे, लो सेल्फ एस्टीम जावन. सो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ट्रिगर्स टू एक्सेलरेट इट. म्हळ्यार आमी स्ट्रेस समेत तांगेले उल्लोन चंद करून तांगेले हिस्ट्री काणू कसं निमित्त हें स्टार्ट जाल्लें आणि कसं पुरे घाला त्यांनी क्रीम्स, कसं पुरे ट्रीटमेंट्स केला आणि स्ट्रेस कितले एक फॅक्टर आसा तू त्या तांगेले उल्लोन त्या हगूर कोरन म्हळ्यार ट्रीटमेंट आसता. बट ओनली थिंग इज आमी वग्गी जाव का ट्रीटमेंट फास्ट रिजल्ट्स जाव का म्हणून सांगले जायना. बिकॉज एक्ने इज अ लायफस्टायल डिसऑर्डर. म्हळ्यार इट इज नॉट एन इन्फेक्शन ऑर समथिंग, इट इज अ लायफस्टायल डिसऑर्डर. म्हळ्यार आमगे लायफस्टायला होंदून आसता. सो आमी कसं आहार घेताचे, आमी
आमी कसन पुरे आमगेल एक्सरसाइज जो स्लीप रूटीन त्या पुरे वेरी इम्पॉर्टंट जाता आतां अनेक एक आसा आमगेले एक्ने मार्क्स आनी तो सर्व फोंड पडलेले लागल्यार पुरो आनी हा एक्ने रेडनेस म्हळ्यार पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिदीमा म्हणटाचे सो एककल्यांक हील जाता ना ब्लॅक जायना रेड जाता सो दॅट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप एककले स्किन टाइप इमिडिएटली रेड जाता कसन एक ट्रॉमा जाल्यार जो कसन बिकम्स रेड अनेक एक स्लाइड आसा these are all the different atrophic scars असता box scars असता ice pick scars असता so हंत समेत मस्त सकड जाता अत्या मुडींब पडचे म्हळ्यार आमी एक सान विशय म्हणले की इतले समय इतली पुरो आसा म्हणून माहिती आमकां मस्त मेळ्ळी आजी म्हणून हांव लेखता म्हळ्यार तितली सान आसतना आमी ताका वखद कोरका म्हणून तितली ना मातल्यार कल परमनंट जावन रावता म्हणून सांगून अनेक एक सामान्य प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार तोंडार पुरो कली जेवचे एक तुमी आतां ऑलरेडी दाखयले मुडिंबा निमित्त पिंपला निमित्त जेवता असेल कल दुसरे कसं प्रमाणेर कल जेत तोंडारी एककली कसं करता म्हळ्यार कंच क्रीम लावन एककल्यांक सन सेन्सिटिविटी जाता सो तनी सन मस्त एब्सॉर्ब करता तांगे स्किन एस्पेशली त्या क्रीम्सा निमित्त सो बिकॉज ऑफ दॅट समेत तांकां मस्त डार्क पॅचेस पुरे येवन पडले इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट म्हळ्यार लेजर्सान तू इम्प्रूव जाता बट फुल्ल वचना पिगमेंटेड कॉस्मेटिक डर्मटायटिस म्हणटात सो तांतू समेत एक पटी मस्त डार्क हे जाता आनी बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल ups and downs जो बाळान जातना बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सी एंड ऑल दॅट ऑल्सो एककल्यांक त्या हॉर्मोन्स निमित्त समेत काರಂಗ म्हणटात कन्नडान सो त्या वेळी जाता इन द स्किन सो हाका पुरे ट्रीटमेंट आसता खंडित बट 100% म्हूण एक वचना 80 to 90% वता आनी एक शॅडो शे व्हरता बट मेंटेनन्स ट्रीटमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमी सनस्क्रीन्स एवरी डे यूज करचे आनी ब्रायटनिंग क्रीम सेफ ब्रायटनिंग क्रीम्स यूज करचे आनी ओरल ट्रेनेक्सेमिक एसिड म्हणून मेळटा त्या वेळी मस्त हेल्प जाता असेल टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्सांत आनी आमगेले ट्रीटमेंट्स आसा लेजर्स आर व्हेरी व्हेरी हेल्पफूल आनी एक जन कसं लेखतात म्हळ्यार लेजर्स म्हळ्यार मस्त हार्मफूल दोळ्या वायट जो स्किन आमगेले 10 वर्स नंतर पुरे वायट जाता कॅन्सर जाता तसले पुरे म्हूण एक तांकां एक हें आसा बिलीफ आसा एक्चुअली ते रॉंग इट इज व्हेरी व्हेरी हेल्पफूल इट्स एन एड to help your own skin to produce healthy skin. So ते आमी just तुगेले skin नाका trigger करचे healthy skin produce जा म्हणून. So because of that it's a wonderful equipment, it's a great treatment. Only thing is आमका exactly खंयचे type skin ना कसं type laser use करका म्हणून समा गोत्तोस का intensities गोत्तोस का इतने म्हण आमगेल Asian skin जो brown skin म्हणटाची मस्त high intensity घालल्यार आमगेल skin ते brown जाता. But we have to know which kind of intensity accordingly आम्ही use केले but it's a wonderful tool and it is definitely an aid like you want to go from here to here the lasers will help you go in a faster way to achieve brighter skin to achieve rejuvenated healthy glowing skin and anti-aging procedures pure atasta so त्या pure it is a very wonderful tool. तुम्ही अँटी एजिंग म्हणटात म्हाका अनेक कसं उडग आसत म्हळ्यार आतांच्या आमगेली हिरोईन्सांनी पळयल्यार तांकां एक तोंडार एक तांगेले प्राय म्हूण कळयना आनी ताचे कितें कसले स्पेसिफीक अँटी एजिंग क्रीम आनी म्हूण आसा गी अँटी एजिंग क्रीम्स जाय आसा इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल्स त्या समेत एज अर्ली एज मे बी 20 years ओनली स्टार्ट कोरका बट इनिशियली तूं एक ट्वाइस अ वीक स्टार्ट कोरयता रात्री घालच्याक मागीर 30s तूं थ्राइस अ वीक स्टार्ट कोरयता 40s येतना एवरी डे घालका रात्रीचे त्या कसं करता म्हळ्यार इन अ स्मॉल वे तुगेले स्किनाक एवरी डे स्टिम्युलेट करता आसता म्हळ्यार हेल्थी हायलोरॉनिक ऍसिड कोलॅजन इलास्टिन फायबर्स पुरे प्रोड्यूस करी म्हणून सो इट जस्ट स्टिम्युलेट्स युअर ओन स्किन सो त्या इट्स अ वंडरफुल क्रीम अपार्ट फ्रॉम दॅट आमगेले ट्रिटमेंट्सान तूं रेडिओ फ्रिक्वेन्सी डिवायसीस म्हणून आसा म्हळ्यार इट हेल्प्स इट्स लायक एन आयर्न for your skin istri galla manke skin nak so it makes your wrinkles flatten it lifts up your skin the tondar meeri properly kadiyata mast ani similarly injections samet asa in the form of botox fillers so upper face विषय आमका मुखारसून आमी उलोया botox fillers आ विषय so the invasive asa non invasive asa so non invasive म्हळ्यार एक radio frequency devices asa non ablative lasers म्हणून आसा so hantu pure कसं म्हळ्यार आमगेल स्किन within few
डेज पळय मस्त इम्प्रूवमेंट जाता, रिंकल्स पुरे उणी जाता आनी ब्रायटनिंग येता त्या पुरे आनी हेल्थी अँड फर्म लुक दिता. आतां आमी आतांचे नवो ट्रेंड कसो म्हळ्यार हेअर स्ट्रेटनिंग करचें. ते हेअर स्ट्रेटनिंग करतना आमी चंद दिसताची नॅचरली म्हळ्यार ट्रिटमेंट जेल कूळ आमी लायक दिसताची जाल्यार ते एक 6 म्हयने नंतर ताजे ते ट्रिटमेंट एफेक्ट वतना त्या केस पुरो अशें जावन एक नमून विकार अशें जावन जाता. त्या समकोर जातकीर आमकां ते डॅमेज जाले ते कसं म्हळ्यार फस्टची स्कॅल्प हेल्थी आसा ना म्हूण फस्ट एक फावटी चेक करता. एकतल्यान कसं म्हळ्यार तांगे सेबोरिक डर्मेटायटीस म्हणून येत आसता म्हळ्यार मस्त स्केलिंग आनी फ्लेकिंग स्कॅल्पान जो सोरियासीस आसता स्कॅल्पान त्या पुरे आशिल्ल्यांक स्ट्रेट अवे तांणी स्ट्रेटनिंग जो तसल कसं प्रोसिजर केल्यार ऑलरेडी अनहेल्थी स्कॅल्प इट कॅनॉट हँडल इट विल मेक द हेअर ऑल्सो स्पॉयल आनी एक पाटी हेअर स्पॉयल जाले पळय रूट्स स्पॉयल जाले मागीर कांय करूं जायना. सो स्कारिंग एलोपेशिया जाता बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ हीट आयर्न्स आनी पुरे पळय स्कारिंग एलोपेशिया आनी पुरे जाता. सो इट्स ऑलवेज एडवायजेबल एक पाटी चेक कर न्हू टेक द हेल्प ऑफ युअर डर्मेटॉलॉजिस्ट आनी कसं मेगेल हेअर स्ट्रेटनिंग जो इट इज सेफ बट प्रोवायडेड इट इज डन रायटली अँड नॉट सो फ्रिक्वेंटली एकतली मस्त पाटी करपाची आनी तांगेल स्कॅल्प फर्स्ट हेल्थी आसा की ना म्हूण चेक कर. सो ताची आनी एक ट्रिटमेंट आसा स्कॅल्प बूस्टर ट्रीटमेंट तांतू कसं म्हळ्यार अगेन इट्स अ नॉन इन्वेजिव्ह ट्रीटमेंट तांतू पुरे डेड सेल्स आनी काणू इन्फ्यूज करचे ग्रोथ फॅक्टर्स वायटमिन्स फॉर द स्कॅल्प ते ऑटोमॅटिकली स्कॅल्प सर्क्युलेशन इम्प्रूव करता हेअर ग्रोथ इम्प्रूव करता. सो दिस इज अ वंडरफूल ट्रीटमेंट अँड इट कॅन ट्रीट सेबोरिक डर्मेटायटीस म्हळ्यार सेबोरिक डर्मेटायटीस म्हळ्यार स्पेशली इन अ ह्युमिड वेदर कसं करता म्हळ्यार जेवण ऑयल घालता केसाक ते ऑयल एज सून एज दे पुट कसं जाता म्हळ्यार सेबेशियस ग्लँड्स आसता ते आनीक चड ऑयल प्रोड्यूस करता ते इन्फ्लमेशन जावन स्केलिंग जावन बॉक जावन ते पुरे जाता. सो माय एडवायस इज ऑयल एक्चुअली घालू ना स्कॅल्पाक बट तुमकां अभ्यास आसल्यार 9चे 1 घंट पुढे घालयता. सो ह्या एक एडवायस आनी आनी कसं म्हळ्यार वय सो बेसिकली स्कॅल्प एक क्लीन आसकी म्हूण पळोवप. तुम्ही चिके फूड सांगिल पुरा विषय त्या हेअर स्पांत करची की हेअर स्पा म्हणून एखादं ब्युटी सलोना चमकल्यारी ब्युटी पार्लरा चमकल्यारी हेअर स्ट्रेटनिंग केराटिन ट्रीटमेंट त्या पुरे सलोनांत करचे बट ह्या स्कॅल्प बूस्टर ट्रीटमेंट म्हणून सांगिल ना ते क्लेन्झिंग ऑफ द स्कॅल्प अँड इन्फ्युजिंग ऑफ न्यूट्रियंट्स ते आमगेल क्लिनिका करताची. तशें जाल्यार ताजे निमित्त आमगेले ते डॅमेज जालेले केस पुरो लायक कोरयता म्हणून as much as possible reverse कोरयता ट्राय कोरयता बट समटाइम्स that area will be scarred then आमकां कांय करूंक जायना. आतां तोंडारी आतां ब्लॅक हेड्स आनी व्हायट हेड्स म्हणून येता तांची तशें म्हणून सकट जन फेशियल करयताची वचून फेशियल करता आनी त्या कसकी पुरा करून तांणी काडटाची खरडून पुरा करून काडटाची. या फेशियल करचे कितली अगत्य नातले इवन फेस मसाज म्हणून करताची त्या करची कितले अगेन इट्स लायक अ होम रेमेडी हांव आन्सर दिलेले पळय होम रेमेडीक अगेन तुमगेल स्किन फर्स्ट हेल्थी आसा की ना म्हूण चेक करायची सेन्सिटिव्ह आसा की ड्राय आसा की नॉर्मल स्किन आसा की म्हूण ट्राय एक पाटी एडवायस घेयाची डर्मेटॉलॉजिस्टा लागीं ताण ओके म्हूण सांगल्यार तुमी असल पुरे फेशियल्स आउटसाइड कोर येता बट चड तांणी स्क्रब करचे जो चड ते ब्लॅक हेड्स आनी व्हायट हेड्स काणू स्कारिंग समेत एक पाटी प्रोड्यूस जाता. सो दॅट इज ऑल्सो एक चिकेज केअरफुल आसता बट माइल्ड फेशियल्स जो कसं येत असेल टाईप यू कॅन गो फॉर इट प्रोवायडेड तुमगेल स्किन हेल्थी आसा. आता स्किन हेल्थी आसा की ना की म्हणून तुमगेल क्लिनिकाला तुमी सांगताचे आमकां. आनी कसं म्हळ्यार आम्ही समेत लायक ऑल द स्किन स्पेशलिस्टान समेत स्टार्ट केला फेशियल्स आनी करचे क्लिनिकांतूचे. सो आम्ही कसं करचे म्हळ्यार अगेन वी डीप क्लेन्स द स्किन अँड वी एक्सट्रॅक्ट ऑल द ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स एक्सट्रॅक्ट द डर्ट ऑफ द स्किन देन इन्फ्यूज सम ऍसिड्स ग्लायकॉलिक सॅलिसिलिक ऍसिड्स त्या पुरे घालून इन्फ्यूज सम सेरामाइड्स तसल पुरे हायड्रेटिव्ह एजंट समेत घालून त्या पुरे ह्या करतना मस्त ब्राईट जाता. आतां तुमी तितली पुरा केमिकला नांव सांगलें जनाक अशें सांगतना भंय जाता कसो म्हळ्यार एक्सेसीव केमिकल या लेकाप अशें चड केमिकल यूज करून स्किन वायट जाता म्हणून तसले जनाक तुमी कसो सांगता.
संगील पडे all these acids आवत सांगतास they are actually derivative of fruits. So it is a Mild safe asta. treatment. Again, different strengths asta acid ant, Right. starting from 5% to 70%. So we can use higher strength depending on the again the requirement. health of the skin, depending on how well they can tolerate that acid. त्यापुरे कोरनु higher strengths use केल्यार आनीके like improvement मेळता, provided it should be done in the clinic. Dermatologist has to do it. After care instructions असतात ताका कसं घालका कसं घालू नज वता वो चजत की ना त्या पुरे सम सांगलरी इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट. अनेक एक सगळ्याक एक समस्या कसं म्हणा हेअर डाय करताना एलर्जी जेवचे या कशी आम्ही ट्रीट करूत. So hair dye and समेत there is something called irritant reaction to the hair dye and allergic reaction. So irritant reaction malari hair dye gal sattak immediately burning evno bokke evno utka bokke evno they get all the reaction. So that time tani hair dye immediately stop korka, oral steroid start korka, mi antibiotic start korka, all that. एककल्यान कसं जाता मस्त वरस तनी यूज करचेचे हेअर डाय सेम ब्रँड हगूर 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 तनी यूज करता करता फेस becomes dark. जेव्हा they start developing itching. So आमगेल क्लिनिक येतना आमी हेअर डाय इज द रिझन म्हणून सांगता तनी बिलीव करनाचे ना आमी ह्याची हेअर डाय मस्त काळ दुखून यूज करताचे कसने प्रॉब्लेम जायनी आत्ता सूर जाला आमकां. सो दिस इज कॉल्ड द एलर्जिक वर्जन ऑफ द हेअर डाय म्हळ्यार इमिडिएटली आमी यूज करतना कसने जायना आमगेल इम्यून रिस्पॉन्स इतलो स्ट्रॉंग आसा दॅट इट कॅन हँडल इट. बट ॲज वी एज ऑर ॲज द इन्सल्ट्स टू द स्कॅल्प increases, magir our immune system will give up and then it can produce all these kind of uneven skin tone, pigmentation and itching of the scalp. Even then we have to stop the use of hair dye and at safer hair dyes melta plant based derivatives which do not have any chemicals. Only problem with that is they must adhere jain amgel hair shaft tak. So you may have to repeatedly use it var use korke. If you have a head bath tavai batta. So तसल नमने हेअर डायज आत मेळता बट इट इज बेटर टू यूज दॅट रादर दॅन दिस. तशी हेअर डाय करतना नमून वार कलरिंग हे करताची म्हळ्यार एक स्ट्रीक ब्राऊन केल्यार आनी स्ट्रीक बर्गंडी रेड पिंक म्हणून पुरा नमून वार कलर करतांची तांकां सेम रिएक्शन्स पुरा आसता की एलर्जिक रिएक्शन कसने जायना अप्रूव बाय इफ यू आर डूइंग द हेअर कलर कसने प्रॉब्लम एकतली मस्त पटी करता एक कलर जाता अनेक जो स्ट्रेटनिंग जो कर्लिंग तसल करता करता पण एज आई सेड द डैमेज टू द स्कैल्प ट्राई टू मेक इट लिमिटेड. It is safe to do, but try to do everything in moderation. If you do it in excess, then all these problems can. आता फेशियल म्हणून करतांची तुमगेले क्लिनिकांत ते करतांची म्हणून तुम्ही म्हणले ह्या कितली समयान वापस कोरका पडता म्हळ्यार आय युजली हाव सांगचे कसं म्हळ्यार एटलीस्ट 3 ट्रीटमेंट्स दॅट इज every 21 days एक ट्रीटमेंट फॉर 3 times. इतल तुम्ही केल्यारी तुमकां मस्त इम्प्रूवमेंट जाता आनी मागीर एक एटलीस्ट फॉर अबाउट 8 months or so 6 to 8 months गॅप दिवेत प्रोवाइडेड तुम्ही होम रेजिमेन क्रीम्स आनी यूज करता सच 8 महिने गॅप दिवन अपास एक ट्रीटमेंट करायची अपास एक 4 महिने जाता आनी एक ट्रीटमेंट. सो ओनली 3 ट्रीटमेंट्स मागीर नांची ना म्हाका ट्रीटमेंट करूंक त्या एक आसचेनाच बिलीफ बिकॉज आमी एवरी डे एज जाता सच भायर वता सच सन डॅमेज जाता. सो इट्स नॉट लायक आमगेल स्किन ट्रीटमेंट सक्कड तशीच मेंटेनन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज वी आर एक्सपोजिंग अवर सेल्फ टू सनलाइट एवरी डे. सो unless we maintain with these treatments, initially you may have to do series of treatments, but after that एक treatment in every 3-4 months मागीर आपास अनेक treatment. So तसल टाइप आमी केल्यार पळय मस्त लायक वर्क. या तुम्ही फेशियल म्हणजे हांगा सलोनान तू कर तसल नाही तुमगेल ट्रीटमेंट म्हणचे तुम्ही मेडिफेशियल्स म्हणटा मेडिफेशियल आणि इट इज युजुअली वी इनकॉर्पोरेट सम अमाउंट ऑफ आवर प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ एसिड्स so as to give it a brighter look. तसल एक ट्रीटमेंट कोणा प्रगती असता युजुअली acne prone skin हांव युजुअली कसो करता म्हळ्यार एडोलसेंट देखून स्टार्ट जातना acne. I always tell prevention is always better than cure. So the start jattanachi if you can help
द एक्ने स्कार्स वरना अदरवाइज एक पाटी स्कार्स येतर पडले मागीर आमी कितले ट्राय कराची आमगेल ट्रीटमेंट्स आनी लेजर अंत अराउंड 60 to 70% इम्प्रूवमेंट जातशिवाय 100% जायना एक पाटी स्किन इफ इट इज ऑलरेडी become damaged we cannot treat it fully. अत्या ऍक्ने येना तशीची म्हणल्यार सान चुकूनूच येना तशी पळोवन प्रिकॉशन जावन कशी आमी कसं करूत. व्हेरी इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार फूड हॅबिट्स डायट मस्त इम्पॉर्टंट बिकॉज आतांच कसं म्हळ्यार दे आर इटिंग शुगर्स आनी बेकरी प्रोडक्ट्स खाताची रिफायंड फ्लोर आयटम्स आनी ऑयली फूड खाताची एरेटेड ड्रिंक्स पिताची त्या पुरे इट्स वन ऑफ द प्रायमरी रिजन्स आतांच पुरे चेडूवांक वग्गी ऍक्ने येवचें जो यू नो ओबिसिटी कितली सान चेडूवां आमगेल क्लिनिका येताच 12 years 13 years पुरे गर्ल पुरे डार्क काळे जावन जो अंग डार्क जाला त्या पुरे आमी तांक तुमगेल वेटा निमित्ती म्हूण सांगता तांकां एक नमून फील जाता इथे म्हळ्यार दे एक्सपेक्ट सम रेमिडी वग्गी आमी क्रीम बरोवन त्या एक समजोवचें बट इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड झिरो म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुमगेल हेल्थ इज पॅरामाउंट यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर डायट आनी त्या पुरेन समजल्यार मात्र तुमकां स्किन इम्प्रूवमेंट इट्स कॉल्ड एकांथोसिस म्हणून सांगताची एकांथोसिस नायग्रिगॅन्स म्हणून एक वर्ड आसा पुरे आमगेल स्किन फोल्ड्स आस पळय अंगा आनी ग्रॉइन फोल्ड्स अंडर आर्म्स ते पुरे कळकळे जावचे तुम्ही त्या म्हणटाना म्हाका आनीक कसं उड कसत म्हळ्यार एल्बो म्हळ्यार आमगेली हांगाच्या हाता गांठी आनी पाय्या गांठी मस्त जनाल काळ आसता दॅट इज मेनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अँड ड्रायनेस एकातली अशी कोण बसतात मस्त वेळ जो नील कोण प्रेयराक जो कसं बसतात त्या जागे इट बिकम्स थिक अँड हार्ड अँड ऑल्सो डार्क so that also can be treated with creams and if you just change your habits of you know that way help jatta and anne kasama dryness hav sangil pada extremities can dry asleri dark jatta so that way if you can put the right amount of creams moisturizers ta pure ghalari improvement अनेक सामान्य जावनाचे एक समस्या कसं म्हळ्यार तोंडारी केस येवचे म्हटल्यार रोम येवचे म्हणून म्हणटाची हे बलमनशा आयल्यार त्या ಸ್ವಲ್ಪ व्हड समस्याची म्हणून येता हे असल एक तोंडार तुझे फेशियल हेअर रिमूवल कशी करत सो दिस इज अ व्हेरी व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम एवरी डे कितली जण येताची हा प्रॉब्लेम घेवन त्या कसले येत म्हणून सांगल्यार एक एक पाटी फॅमिलियल आसता म्हळ्यार तांगेल फॅमिलींत आसता कोणाकय ते येता तांकां एककल्यांक हॉर्मोनल अप्स अँड डाउन्स असल्यार हेअर ग्रोथ असता खाडशे येता इन अनवॉन्टेड प्लेसेस फॉर अ फिमेल सो त्या वे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सो असल कसं प्रॉब्लेम असल्यार फर्स्ट आमी एक अल्ट्रासाउंड एबडमेन करचें ओवरीज पेल्वीस आनी पुरे चेक करूक आनी तांगेल ब्लड टेस्ट करचे हॉर्मोन्स पुरे चेक करूक ते पुरे सम असल्यार वी स्टार्ट विथ द लेजर ट्रीटमेंट पक्कनी सम ना म्हणून जाल्यार देन वी हॅव टू स्टार्ट देम ऑन सम हॉर्मोनल एंटी एंड्रोजन्स म्हणटाची जो एट टाइम्स वी रेफर देम टू एन एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट ऑल्सो इथे म्हळ्यार पक्कने त्या पुरे सम ना जाल्यार सम कोरून मागीर आमी स्टार्ट करचे आनी लेजर्स हेअर रिडक्शनाक मस्त वेरायटी आसा इवन फॉर द डार्केस्ट हेअर for the finest hair, for the darkest skin to the fairest skin. So based on this, we have different forms of laser, and we know exactly for which kind of skin and which type of hair laser use korka, kitli intensity use korka. So how kas sanch male around 6 to 8 treatments required for a thick hair to become fine hair. But the zero jaina. It is always permanent hair reduction and not permanent hair removal. एककली कसे लेखता म्हळ्यार स ट्रीटमेंट जातरी आनी म्हाका नाका ट्रीटमेंट इट इज ओवर बट दॅट इज अ रॉंग बिलीफ इवन आफ्टर 6 ट्रीटमेंट्स मेंटेनन्स ट्रीटमेंट्स करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट इथे म्हळ्यार रिग्रोथ तुमगेल स्लो जाता but the hairs become finer and finer chike varta so that me every 3 months jo every 6 months jo evnu ek treatment koruka ani atta kasa fashion rabla malari tanka ಸ್ವಲ್ಪ hair samet tank problem kasane na health issues kasane na dart case na kasane na but fine hair etna tave nak tanka so that samet remove korcha treatments as samgele only thing is त्यांनी मेंटेन करता वचका त्यांनी एक ट्रीटमेंट जो 2 ट्रीटमेंट कोरनो ओ आणि आपास कोरका हवे म्हणून
of course you have to do. Ite mala hormones amgel sakkad jana hanga anta as long as we are living. So kitl malari te ಸ್ವಲ್ಪ hair growth in unwanted places ettite and ammi used to jattachi without having even a single hair on our face. So ta mantana hair reduction is a process muncha. ಅತ್ಯ ಅಸಲ್ ಪೂರ एक ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜು कितले ಕಾಸ್ಟ್ ಜತ್ತ? So that it starts from around 800 rupees. And then it goes on to around 6,000 to even 12,000 rupees for a few of these treatments which I mentioned. तशी आता एक सलोना वचून युजली थ्रेडिंग म्हणून करीता म्हणजे तोंडाची सगळे तोंडाक तांणी थ्रेडिंग करून पुरा केस काढताची तशीची मस्त चेड आशिल्ली मनशां वॅक्सिंगय करीताची या एस्पेशली या एरियान तांणी प्रॉपर या त्या प्रकारचे केल्यार तत्तवळ कुरका पडता तंतु एक प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार फॉलिक्युलायटिस म्हणून जाता कितली जण येतात लायक अ ब्राईड एस्पेशली तांणी फाटीक वॅक्सिंग कोण येताची आणि फुल्ल बॉक्क इमिडिएटली आफ्टर वॅक्सिंग जो ऑन द फेस. सो फॉलिक्युलायटिस म्हळ्यार इट्स इदर बिकॉज ऑफ सम बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जो बिकॉज ऑफ सम व्हायरस ऑर फंगल इन्फेक्शन त्या जावन दे गेट दॅट फॉलिक्युलायटिस. सो तेन कसं जात म्हळ्यार curly varta. So to avoid all these problems, permanent hair reduction is a good solution and they have to keep doing it and they can only decrease the frequency. But asal pure ingrown hair siyana, folliculitis jaina, skin rejuvenate jatta. Ite malata heat asta laser antu automatically to the skin bright jatta tantu. So that is all a good treatment and brides especially pade tani examine pude ailari tangel skin check kornu tang pakkane scars asla scars treatment hair asleri hair treatment it takes time. It's not immediate. आता प्रायजल लशीची आमगे देहांत एक बदलप येवची सहज विषय तशें आसतना आमी कितलीक पळयता म्हळ्यार आम सकडाके सहज जावन जेत्ते हांगा दोळे सकल ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀರಿ ಪಡ್ಚೆ ನತ್ಲೆ ಹಂಗ ಕ್ರೋಸ್ ಫೀಟ್ म्हणून म्हणटाची ಹಂಗ ಹಸ್ತನ ಹಂಗ ಮೀರಿ ಪಡ್ಚೆ ನತ್ಲೆ ನಿಡ್ಲಾರ ಮೀರಿ ಪಡ್ಚೆ ಮಡೋಡ್ಚೆ ಪುರ ह्या पुरा सम कोरका जाल्यार आमी कसं कोरेत? So anti-aging treatments म्हणून येतात. So सांगेल प्रकार non-invasive treatment असं invasive treatment. So non-invasive कसं म्हणजे radio frequency devices, non-ablative lasers हे पुरे असं इस्त्री मणकेचते एक नवीन heat generate करतात तुगेल स्किनांत. So automatically तुगेल skin remodel जातं आणि immediately means within a few days or weeks पडे तुगेल skin चिके firm looking जातं, wrinkles पुरे flatten जातं, bright looking जातं त्या पुरे जातं. So this is one of the treatment. Only thing is this is not very long lasting. तो एक 4 treatment केल्यारी वर्ष रिपीट करपाचे. But हंतुची there is an invasive form. Fillers म्हणतात. Hyaluronic acid म्हणून एक इंजेक्शन अंतु मेळटा. It's a very safe ingredient. म्हळ्यार आमगे स्किनांतु असचे ingredient. But as we age त्याची के डिप्लीट जाता वता. कोलाजन अंते त्याचस. कोलाजन या hyaluronic acid म्हळ्यार उद्दा अशे एक अंश आमगे स्किनांत. त्या ऊन जाता वता ना आमगे स्किन सॅग जाता, ड्रूपी जाता. So तेन्ना कसं म्हळ्यार हा इंजेक्शन अंतु आमी ಸ್ವಲ್ಪ add calorie inject calorie immediately on table. You can see that the patient is around 3 to 4 years younger. And under eyes improve jatta, wrinkles vatta, lift jatta. So on table you can see a lot of difference and after 3-4 days anike ched improvement. And this treatment stays for a very long time. 2 varas puni rapta. After that chike dissolve jatta vatta magir apas ek retouch korka. Annek एक common question mak कसं नेमगिता म्हळ्यार एक पटी आम्ही स्टार्ट केल्यारी आणि मागीर आम्ही स्टॉप केल्यारी आफ्टर एक 2 वर्सां आमकां नाकता स्टॉप केल्यार अनेक चड जातवा वर्स्ट जातवा आमगेल स्किन ना कसने प्रॉब्लेम जायना त्या खाली डिसॉल्व जावन तुमगेल ओरिजिनल स्किन मेळटा. बट अनेक कसं म्हळ्यार तुमकांच ते लुक मात्र यूज टू जाता तुमकां ते लुक चंद लुक एक ब्लूम जेले म्हणके लुक तुमकां एक यूज टू जावन तुमी जावन येताची आफ्टर 2 years डॉक्टर हे इफेक्ट ना आनी म्हाका पास कोरया. सो त्या रितीरी चिके एडिक्टिव अस वय बट तुमगेल कसनी एक साइड इफेक्ट्स म्हणून ना या करीताना दुखत जोगी मला इंजेक्शन दिता इंजेक्शन प्रीलोडेड विथ एनेस्थेटिक. सो कसने दुखी असना जस्ट एक प्रिक पॉइंट मात तुम ब्लड ड्रॉ करतन कितल दुखी असता तितल मात्र एक सना एक प्रिकिंग दुखी शिवे विथ अ वेरी फाइन नीडल. बट द इंजेक्शंस हैव एनेस्थेटिक सो आम्ही इंजेक्ट करताना ऑटोमॅटिकली एनेस्थेटाइज जाता एरिया.
तशें जाल्यार जनान कशें म्हणल्यार ट्रिटमेंट म्हणटाना इंजेक्शन म्हणटाना भित्ता तांणी तशें हांव नेम गेलेलें वयर. सो हांव युजली कशें सांगचें म्हळ्यार नॉन इन्वेजिव्ह ट्रिटमेंट्स स्टार्ट करचें. तांकां ते इफेक्ट पळयतना इतलें खूश जाता म्हळ्यार मागीर तांची हगूर निमगीताच. तुमी त्या दिवस ते इंजेक्शन म्हूण सांगिल्लें न्हू कशें तें आमकां वचूंक हाका मस्त कॉस्टली घे ट्रीटमेंट. इंजेक्शन्स चिके चड आसता. एक इंजेक्शनाक 20,000 25,000 पुरे आसता. बट अदरवायज ते सेफ आसा म्हणून म्हणटा तुमी. आतां हांगा एक आमगेल्या स्लायड आसा. फर्स्ट पिक्चरांत आमी कसं पळयत म्हळ्यार मस्त तिगेल्या तोंडार मीर पडला रिंकल्स पडला. तुमगेले ते ट्रीटमेंट जातरी तिगेल्या तोंडार रिंकल पुरो वचून ती फुल जगजगत आसा. या कसं ट्रीटमेंट केलं. सो हक्क आमी कसं केल्यार म्हळ्यार नॉन इन्वेजिव्ह ट्रीटमेंट एक 4 ट्रीटमेंट कोर न्हू मागीर फिलर्स समेत घाला. सो युजली हांव कंबायन करचें म्हगेले नॉन इन्वेजिव्ह आनी इन्वेजिव्ह ट्रीटमेंट दोनीची ಒಟ್ಟು करचें. ते म्हळ्यार ओन्ली टू प्रोवायड देम अ लॉंग लास्टिंग रिजल्ट. सो अशी बिकॉज युजली सम ऑफ देम तांणी एब्रॉड दुखून येताची आनी यू नो दे अपास तांकां येवच्या जायना. सो तांणी हांगा 1 म्हयनो आसताची 2 म्हयनो आसताची मागीर वताची तांणी मागीर अपास 2 वर्सांनी येवचे तांणी. सो तांकां एक सॅटिस्फाईड लूक दिवच्याक इन्वेजिव्ह ट्रीटमेंट करपाक पडटा. आनी ते लायक कसं म्हळ्यार लॉंग लास्टिंग आनी इमिडिएट तुमकां रिजल्ट मेळ न्हू तांकां एक मस्त इम्प्रूव्ड लूक मेळटा. अनेक सामान्य समस्या आमकां पळोवच्या मेळचे चमकोळ वॉर्ड्स आनी मोल्स म्हणून ते चडटी म्हळ्यार एक बायल मनशालान ते आसता दादल्या मनशाला तशें कांय जेंडर स्पेसिफीक म्हणून कांय ना. ते हे चमकोळ काडूक कसं करता नातल्यार येना तशें राबोवच्या कसले करूं जाता. युजली ते जेनेटिक जो ओबिसिटी जो फ्रिक्शनल एक पटी दाट चेन आनी घालताची जो ओबीस आसताची मस्त फॅट आसताची. सो इवन देन ग्रोथ फॅक्टर्स म्हणून एक प्रोड्यूस जाता. सो तेन ऑटोमॅटिकली गळ्याक तोंडारी पुरे मस्त चमकोळ येता. आनी एक पटी प्लेन वॉट्स म्हूण येता म्हळ्यार केडू म्हणटाच न्हय. सो त्या वे जाता. सो एक पटी आनी एक वर्ड आसा आमगेले सायन्सान तूं डर्मटोसिस पॅपिलोसिस नायग्रान्स म्हणून त्या वे एक सन्न सन्न ब्लॅक आउट ग्रोथ्स येता. सो हे पुरे आमी काडयता इन अ सिंगल ट्रीटमेंट. कसं करता म्हळ्यार एक एनेस्थेटीक क्रीम घालून एक अर्द घंटा बसोन मागीर ते रेडियो फ्रिक्वेन्सी कॉटरी म्हणून एक इक्विपमेंट आसा तांतूं बर्न करून पुरे काडचे. 1 वारू तांकां चिकेची ब्रावन कलर स्पॉट्स आसता एक्सकोरिएशनचे रेड मार्क्स आसता मागीर चंद जावन हील जावन येता. ते बरें अपास येता गी एक पंता कळ्ळार अपास कळ्ळार गॅरंटी ना अपास येना म्हणून प्रोवायडेड तांणी सनस्क्रीन्स घालका. जेनेटीक असल्यार युजली येता बट तितली वग्गी येना. आनी अनेक कशें म्हळ्यार ओबीस आसल्यार अपास येवच्या चान्स आसा. सो ह्या पुरे आमी तांकां सुरवेक सांगचें. अनेक मस्त सामान्य समस्या कसं पळोवचें म्हळ्यार हेअर लॉस म्हळ्यार थंय पॅचेस जेवचे म्हळ्यार चडटी ते हांगा येद्रा पोर्शनार चड जेवचे आमकां पळोवचें दिसता. हे हेअर फॉल ट्रिटमेंट कशें करत. हेअर फॉलान समेत मस्त वेरियंट्स आसा. कॉमनली आमी कसं आमगेले क्लिनिका पळोवचें म्हळ्यार एक स्ट्रेसफूल एपिसोड जातरी आमगेले लायफांत एक चायल्ड बर्थ प्रेग्नन्सी जो खंयचे एक कारणान आमी एक हॉस्पिटलांत एडमीट जावपाक पडले बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन जो कसं तेन्ना स्ट्रेस रिस्पॉन्स आवर बॉडी प्रोड्युसीस अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स आनी मस्त हेअर वचचा स्टार्ट जाता टिलोजन एफ्लुवियम म्हणून. सो हांतू आमकां कशी आमकां डायग्नोज करूं कळटा म्हळ्यार आमी हेअर्स जस्ट चिक्के केल्यार इमिडिएटली येता आमगेल्या हातांत. सो हेअर्स आर सो फ्रेजायल एंड फ्रायबल. सो तशें आमकां इजिली कळटा त्या एक. आनी हिस्ट्री तांणी समा सांगताची म्हाका कोवीड जाल्लें जेवो आमी एडमीट जालेलींची जेवो बाळान जाल्ली. सो तशें परे म्हूण सांगतना आमकां इजिली कळटा. सो ह्या एक्यूट टिलोजन एफ्लुवियम म्हणून सांगताचे म्हळ्यार तांणी मस्त हेअर तांणी घेवन येताची बॅगांतू एनवेलप्सांतू इतले वत्तच मिगेल केस स्लायडान ते. सो हांतू समेत कसं म्हळ्यार ट्रिटमेंट्स आसा हाका. हेअर सिरम्स म्हूण मेळटा विच आर रिच इन प्रोटीन्स. सो ह्या तांणी एवरी डे एप्लाय केल्यार पळय रात्रीचे तांकां विदीन 2-3 मंथ्स तांकां मस्त इम्प्रुवमेंट मेळटा. आनी हाका तक्कीत शॅम्पूजय मेळटा आनी ते पुरे तांकां स्टिम्युलेट करूं जाता. आनी आमगेले हांव सांगिल्लें पळय स्कॅल्प बूस्टर ट्रीटमेंट म्हणून एक आसा तांतू समेत मस्त जनांक मस्त इम्प्रुवमेंट. आनीक एक ॲलोपेशिया म्हणून
थंय केस नातील रडचे त्याचे हे एक ऑटो इम्युन डिसऑर्डर ऑटो इम्युन म्हळ्यार आमगेल बॉडी आमगेले हेअर फॉलिकल्स अटॅक करता विंगड म्हूण लेखून सो ते अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करता सो हॅव युजली इन टू मच ऑफ ड्राय स्किन कंडिशन एटोपिक सांगतो हे चड थायरॉइड प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक चड जो फॅमिली हिस्ट्री आशिल्ल्यांक समेत येता हाका आमी इंजेक्शन दिवचे स्टिरॉइड इंजेक्शन्स लो डोज एवरी 3 वीक्स आमी दिता दिता फुल हेअर ग्रोथ येता अनेक एक सामान्य समस्या कसं असतं म्हळ्यार माग्या जागरी चिके रुंद जेवचे हायवे म्हणून सकाळी तमाश करताचे हायवे अशी ज्याला माग म्हळ्यार म्हणून ते कसं म्हळ्यार एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो फिमेल पॅटर्न बॉल्डनेस म्हणून असता दॅट इज ऑल्सो जेनेटिक कंडिशन आणि हंतू दर्लमानशांक हंग क्राउन रिजन अंतू चिके उणी जत्त वता तांक हेअर फॉल म्हणून आसना तांणी सांगताची फोटो पळयतना 3 years फुडें जो आत्ता पळयतना समा मिगेल हेअर लायन रिसीड जाल्ला म्हणून ता एक हिस्ट्री सांगताची सो तेन्ना आमकां इमिडिएटली कळटा आनी आमी एग्जामीन करतना समेत पळय तांगेल सेंटर क्राउन रिजन म्हणटा ते उणे उणे डेन्सिटी उणी जाता वता सो फिमेल्सांतू माग कळतना सम ब्रॉड जाता आनी मेल्सांतू हांगा क्राउन रिजनारी सम एक बॉल्ड पैच असता सो हक्का ट्रीटमेंट अस मिनॉक्सिडिल इज वन ऑफ द इंग्रेडियंट्स तनी सीरम अंतु लाइफ लॉंग घालका मात्र ट्वाइस डेली ऑन क्लीन ड्राय स्कॅल्प दे हैव टू अप्लाई लाइफ लॉंग तनी फर्स्ट स्टार्टिंग आर यूज करता तंक मस्त कसं इम्प्रूवमेंट मेळना एक 2 महिने इनफॅक्ट तशी असता जो ಸ್ವಲ್ಪ हेअर वत्ता तनी घालता तंक भय जेवचे नज तंका बिकॉज ते स्लो ट्रीटमेंट ते स्टार्ट जतन अश पुरे जावन मागीर तंक लायक केस येता मात्र एक कसं म्हळ्यार एक पटी ते मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करतरी लाइफ लॉंग घालका आणि अन्य कसं म्हळ्यार प्लेटलेट रिच प्लास्मा म्हणून एक ट्रीटमेंट करताची हंतू कसं म्हळ्यार तुगेले ब्लड ड्रॉ कोर तंतू सेंट्रिफ्यूज कोर ग्रोथ फॅक्टर म्हणून एक मेळटा तंतू ते आमी एस्पिरेट कोर इंजेक्ट करचे अगेन क्राउन रिजन अंतू तंतू समेत ग्रोथ मस्त स्टिम्युलेट जाता मस्त जावका पडता कितें एक 4 to 5 ट्रीटमेंट जावका पडता एवरी 3 to 4 वीक्स आणि हंतू समेत मस्त सो ह्या पुरे आमी ट्राय कोर तंक जल्तितल सॅटिस्फॅक्शन हाडून अनेके तंक स्कॅल्प दिसत म्हण जाल्यार मागीर हेअर ट्रान्सप्लांटा वचूका पडता आता बोटॉक्स ट्रीटमेंट म्हळ्यार कसं बोटॉक्स म्हळ्यार हांव युजली अपर फेसा मात्र करचे अपर फेस म्हळ्यार केन्ना कोरता तें कसं तें एक्चुअली कसं म्हळ्यार आमगेले एक्सप्रेशन लायन्स असना फेसांत एककली तांणी हॅपी असल्यार सॅडशी दिसता एकदम बेजारशे दिसता जो एकदम मस्त चिंतशी दिसता म्हळ्यार अशी असता जो अशी तांगेले ते फोरहेडांत पळय लायन्स जो स्माइल करता पळय क्रोज फीट म्हणून मस्त एक लायन्स सो त्या एक पॅरलायज करच्याक ते उणी करूक त्या इंजेक्शन घालचे एक 6 म्हयने राबता ते इफेक्ट मागीर ते रिवर्स जाता सो ओन्ली तुगेले एक्सप्रेशन लायन्स इंटरफियर जाल्यार एककली पळय तांणी तांक ते मस्त एक लो सेल्फ एस्टीम आणि ताजे निमित्त प्राय जल्ल अशी चड जल्ल अशी एज शे दिसता सो ते एक उणी करच्याक हांव अपर फेसाक करचे आणि लोअर फेसाक हांव हायलुरॉनिक ऍसिड फिलर्स करचे सो ह्या दोन्ही आणि नॉन इन्वेजिव्ह ट्रीटमेंट्स अंतू अँटी एजिंग करचे त्या फिमेल पॅटर्न बाल्डनेस म्हणून तावळ तुम्ही सांगले त्या खंयचे प्रायर सुरू जाता त्या ऍक्च्युली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आशिल्ल्यांक एडॉलेसेंट दोकूनच स्टार्ट जाता कितली जेन्ना येयली क्लिनिकाक तशी जावन येत तसच म्हळ्यार तांणी चिकी ओबीस आसताची तांकां एक्ने प्रॉब्लेम आसता खाड आसता आनी हांगा हेअर आसना सो दॅट इज इन द रिवर्सिबल स्टेज म्हळ्यार तांणी लायफस्टायलान तूं इम्प्रूव केल्यार पळय हे सकट रिवर्स कोर येता बट एककल्यांक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स इन हेअर लॉस आतां हांव ते प्रॉब्लेम म्हणून सांगेल न्हू टिलोजन एफ्लुवियम ते बाळान जेतरी दॅट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस सो ते एक व्हेरी important reason for hair fall so stress से एक improve करो का योगा जो breathing exercises जो walking जो कसने तसल व्यायाम केल्यारी त्यावे आमगेल स्ट्रेस उणी करू हेल्प जाता अनेक समस्या कसं म्हळ्यार चिके थोर आशिल्ले मनशांक चिके म्हळ्यार ओवरवेट तातल्या ಸ್ವಲ್ಪ थोर आशिल्ले मनशांक तांगेले तोंडारी एस्पेशली हांगा तांगेले गल्ला सकल एक अशी डबल चिन्ह अशी हांगा एक मासाचे एक हे अशी आसता
ताका काय तुमी ट्रीटमेंट करता की वय ताका ट्रीटमेंट्स आसा डबल चिन इम्प्रूव करूक एक्चुअली कूल वेव्स म्हूण आसा एक इक्विपमेंट सो हंतू कसं म्हळ्यार त्या हिटा निमित्तीची त्या फॅट सेल्स पुरे एपोप्टोसिस जाता एपोप्टोसिस म्हळ्यार ते वतता वय ते मरता सो त्या एक ट्रीटमेंट आमी करताची आनी आनी एक कसं म्हळ्यार गाल असना त्याची की देव बिकॉज ऑफ द एज ते देव नेता लंबता सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो हा एक समज दाट जाल्ले म्हणके दिसता सो हांव कसं करचें म्हळ्यार फर्स्ट इंजेक्शन्स घालून चीक्स लिफ्ट करचे आनी ते कूल वेव यूज करचे हांगा तेन्ना ऑटोमॅटिकली तुमगेले डबल चिन्ह इम्प्रूव जाता आनी चीक्स इम्प्रूव जाता आनी एक सामान्य केसाची समस्या कसं असतं म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग म्हळ्यार वग्गी धव जेवचे केस पिकचे म्हणटात हे वेरा बोचतात की हाका इम्पॉर्टंट रिजन कसं म्हळ्यार एक जीन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट सेकंड इज स्ट्रेस थर्ड इज इन्फ्लमेशन ऑफ द स्कॅल्प एक जनाक तेम सेबोरिक डर्मेटायटिस म्हणून मस्त स्केलिंग असतं आणि तसल्यांक पळयल्यार मस्त ग्रे समेत असतं यंग एज 20-22 आणि आता कसं जाल्ला म्हळ्यार दिसाचे काम आसना रात्रीचे काम आसता नाईट शिफ्ट ते सगळे आमगेले रिदम अपसेट कोन्न सोडटा सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो कितली जनाक हेअर प्रॉब्लेम स्टार्ट जावन प्रीमॅच्युअर ग्रेईंग जाता सो हक्क सिरम्स आनी आसता बट स्टील अंडर रिसर्च अँड दे हॅव टू एप्लाय म्हळ्यार लॉंग टायम यूज करका आनी आशिल्ले ग्रे आशिल्ले रिवर्स जायना बट मुखारसून ग्रे जायना तशी चिके हेल्प करता मेलेटोनिन म्हणून एक अंश आसा ते एक हेल्प करता आता सेबोरिक डर्मेटायटिस आणि डॅन्ड्रफाक कसा व्यत्यास सेबोरिक डर्मेटायटिस इज द सायंटिफिक वर्ड फॉर dandruff so it has a different spectrums असतात starting from dandruff म्हणजे केस स्केलिंग शे वय म्हणारे कितले गी जन ड्राय स्कॅल्प म्हणजे खरपील कुडले ಸ್ವಲ್ಪ पिट्टाइल कुडले तरी डॅन्ड्रफ असता म्हणटाची so it has a variety of spectrum starting stage कसं म्हणजे डॅन्ड्रफ so तांतू चिके स्केलिंग शे असता मागीर समेत आमी इग्नोर केल्यार ते अनेक स्टेज आवता चिके दाट स्केल्स येलोइश आणि चिके दाट रिमूव केल्यार चिके ब्लड येता रगत येता सो तसल नमने समेत येता अनेके चिके इग्नोर केल्यार बॉयल्स अशें जाता सो हांतू मस्त सकड स्टेजेस आसा सेबोरिक डर्मेटायटिस डॅन्ड्रफ इज वन ऑफ द स्टेजेस आनी हांतूची विंगड वेरियंट्स आसा सोरियासिस स्कॅल्प दवे जाता सगळे स्कॅल्प आनी अनेक एक वर्ड सिबोसोरियासिस म्हळ्यार सोरियासिस आनी सेबोरिक डर्मेटायटिस दे कॅन ऑकर टुगेदर बिहाइंड द इयर्स आनी आयब्रो रिजन त्या पुरे सम धवे पडले आमगेली नंकुट या नेल्स ताजे आमी आरोग्य कशी पळोवन घेवत सो एक्चुअली इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार फंगल इन्फेक्शन जावचे चान्सेस आसता आमगेले ह्या रिजनाक सो ऑलवेज यू नो ते कसं करता म्हळ्यार फर्स्ट स्टार्ट जातनाची आमी ताका ट्रीटमेंट घेवचे आनी आनी कसं म्हळ्यार नंकुट क्लिप करतना म्हळ्यार कट करतना आमगेले नंकुट एकाकली अशें राउंड क्लिप करताचे तेन्ना ते इनग्रोन नेल पुरे जावचे चान्सेस पॅरानायकिया पुरे जावचे सो स्ट्रेट कट करता ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी चप्पल आनी घालना अशी वताची ओपन स्लिपर्स आनी हांगा पुरे डर्ट पुरे आसतना सो ऑटोमॅटिकली इन्फेक्शन्स पुरे जावचे चान्सेस चड सो फंगल इन्फेक्शन्स व्हेरी कॉमनली आनी आमगेले स्किन डिजीजीस तुचे आतां एक्झिमा जाल्यार समेत नेल्स इफेक्ट जाता आनी सोरियासिस जाल्यार नेल इफेक्ट जाता सो आमकां एक ते एक क्लिनिकली आमकां एक हेल्प करता डायग्नोज करच्याक आनी ते डिजीज आमी ट्रीट करतना ऑटोमॅटिकली नेल्स समेत इम्प्रूव जाता जेव्हा आमी एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता जेव्हा कसं एक ट्रीटमेंट स्टार्ट केल्यार नेल्स समेत ऑटोमॅटिकली इम्प्रूव जाता आनी नेल ग्रोथ चंद जावका म्हणून सांगून मस्त जन ग्लिसरीन प्रलायताची हे प्रकारचे अगत्य की एक्चुअली अगत्य ना नाही म्हळ्यार अशें करतल जन आसताच आमगेले तशें निमगेले आनीक एक क्रीम मेळटा आमकां मार्केटांत बी क्रीम आनी सी क्रीम म्हणून हे अशें म्हळ्यार कसं आनी हे कोण उपयोग करता हांतू कसं आसा म्हळ्यार इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सनस्क्रीन मॉइश्चरायझर and it has a little bit of a brown coloredness foundation so all together एक तनी घालचे आणि आता कसं म्हणा तनी विटामिन सी समेत ऍड करून एक कॉम्बिनेशन क्रीम शे करतात इट इज अ सेफ क्रीम यू कॅन गो फॉर इट प्रोवायडेड हांव सांगेल इंग्रेडियंट्स पुरे समज कॉम्बिनेशन एक चेक करून तुमगेले स्किन हेल्थी आसा की म्हणून चेक करून मागीर
तशी त्या बीबी क्रीम सीसी क्रीम सकडाने यूज करेत गी नाही कसलं एक हे असं क्रायटेरिया असं म्हळ्यार असले स्किनाच्यान यूज करका नॉर्मल स्किन कॅन यूज इट मस्त ड्राय स्किन आशिल्ल्यांक बिकॉज ताका फ्रेग्रन्स आसता जो ते मस्त क्रीमीशे आसना ते सो ड्राय स्किन जो सेन्सिटिव्ह स्किन आशिल्ल्यांक यूज करू नजे नॉर्मल टू ऑयली स्किन कॅन यूज इट अनेक एक सामान्य समस्या कसं म्हणजे स्किन टॅग्स आणि बर्थ मार्क्स म्हणजे आजन्म जावन असचे मार्क्स पुरा ह्या प्रकार जतगी वय हांवे रिमूव करू जाता मात्र लेजरान तूं मस्त ट्रीटमेंट्स जावक जाता एक पाटी नीवस ऑफ ओटा म्हणटाचे अंगेक फुल्ल एक ब्लू कलर आसता मस्त डीप पिगमेंट सो त्यावे इम्प्रूव करू जाता मात्र एक 10-12 ट्रीटमेंट जावक जाता लेजरान तूं दुःख ना बट ओनली थिंग इज ते हगूर हगूर फेड जाता जाता वता सो अगत्य असले मात्र इम्प्रूव करका शिवाय अशी खंयचे एक बर्थ मार्क रिमूव करचे अगत्य आता मी सौंदर्या विषय उलयता गेल्यार आमी घंटो गटलो उलोवचें आमकां साध्य आसा जाल्यार हांव एक अखेरी प्रश्न अशी म्हणून निमगे दिता आमगेले एक ओवरऑल हेल्थ आमगे स्किनाचें हेल्थ जावका जाल्यार आमी कसं करता सो स्किन हेल्थ जाय जाल्यार आमगेल प्रकार फर्स्ट तुमगेल विंगड ऑर्गन्स पुरे बॉडी चेकअप तुमगेल ब्लड पिक्चर सम स्किना म्हण फर्स्ट पळोवप इथे म्हळ्यार इनर body reflects on the outside so that is something I firmly believe in so त्या एक फर्स्ट आमी समस्की म्हण चेक कर न्हू मागीर आमगेल भायर चंदाईच पुरे ट्रीटमेंट्स की आमगेल क्रीम्स की त्या पुरे यूज करेन बट इवन अदरवाइज आमगेल बेसिक रुटीनान एक सनस्क्रीन आसका मॉइश्चरायझर आसका आणि एक हायड्रेटिंग एक फेस वॉश आसका आतां कितली जन साबूनूच घालून गश्टिता सो त्या घालता घालता कसं जाता म्हळ्यार स्किन नापास ड्राय जावन काळी जावन तसं पुरे इट स्टार्ट्स फ्रॉम देर आमगेल पुरे प्रॉब्लेम्स स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लेन्झिंग रुटीन एकतली स्क्रब घालून त्या स्क्रब समा गश्टिताची तेन्ना तांकां विंगड नामने प्रॉब्लेम्स येता सो आमगेल प्रॉडक्ट्स एक 2-3 प्रॉडक्ट्स मात्र यूज करायचे तुम्ही मस्त प्रॉडक्ट्स आणि फ्रिक्वेंटली चेंज करचे प्रॉडक्ट्स एकतली कसं करता ऑनलाईन ऑर्डर करता वताची त्यावेळी प्रॉब्लेम्स और एकतली कसं करताची मस्त प्रॉडक्ट्स यूज करतात सकाळी 4 प्रॉडक्ट्स दनपार 2 सांजे 6 तसंच समेत अगत्य ना जस्ट बेसिक हांव एक एडवाइस करचे दिवका म्हण जाल्यार एक सनस्क्रीन मॉइश्चरायझर आणि एक हायड्रेटिंग क्लेन्झर ह्या 3 वर्ग असल्यार मस्त सकाळी प्रिव्हेंट करू जाता आहार कसं नमनेश घेवका आहार त्याची रिफाइंड फ्लॉर म्हळ्यार बेकरी आयटम्स मैदा त्या पुरे अवॉइड करता शुगरी आयटम्स अगेन रिफाइंड शुगर टू मच ऑफ सॉल्टी फूड हांव कसं सांगचे म्हळ्यार पॅकेटां आशिल्ले सकड अवॉइड करायचे पॅकेज्ड फूड म्हणटा न्हू सो त्या पुरे चिप्स जेवो तसंच पुरे रेडीमेड स्टफ अवॉइड कर न्हू तुमकां होम फूड fresh food with lots of vegetables, fruits, त्या पुरे खेळल्यार it reflects on the outside. There are no shortcuts to skin beauty. There's only, you have to take care. तशी उदक मस्त पिवका म्हणून तुम्ही सांगतांची म्हणून हांव लेखता इतले वेळो आमगेलो तो सौंदर्य समाधान सिक्रेट्स ऑफ ब्युटी म्हणलेल्या विशयारी माहिती दिलेले डॉक्टर विंध्या पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद मॅडम थँक्यू तशीची आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता